pol, doyal कडसान विसरलोय, घर सोडून वेचोना, तुझी फेग हा सोडचोना, तुझो मोग विसरचोना, तुझो मोग विसरचोना, घर सोडून हांव वेचोना, तुझी फेग हांव सोडचोना, तुझो मोग विसरचोना, तुझो मोग विसरचोना. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमकां भितरूच आशिल्ल्यान जायतो सोयीक मेळटा, जायतो वेळ मेळटा देवाक ओळखून घेवंक, भावार्थान आमी हो वेळ सारूंक. देवाची ओळख घेवंक आमी वावुरतना पवित्र पुस्तक वाचून तातूंतलो अर्थ समजून जेजूकूच लागीं सरूंक वावरुया. हो सोयीग आमकां मेळ्ळा ताचो आमी फायदो काडुया आनी जेजूची ओळख घेवन दुसऱ्याक वांटूंक आमी प्रयत्न करुया. आनी पवित्र मिसाची भेटेक आमी वांटो घेतना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सकुलव्या देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासवाक भाग्य सदांचाक वार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपुलिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. देवा आमचे मोगाड बापा, आमचे सैम जखमी आनी असोक्त म्हूण जाणो जावन आमकां भलायकी आनी घोटाय दिवन नवी करूंक गरज ते उपाय तूं आमच्या हातान घालताय. दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान ते आमी घेता आनी तांचो फोड आमचे भक्तिवंत जिणेची नवे चालींत दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. नोस्टी मनशां आपणा मोदें मांडोवण्यो येवजिता, पूण चुकलेल्यो मांडोवण्यो त्यो बऱ्या मनशाक दोंडेक रावूंक या, कित्याक तो आमकां बेजार करता, आमच्या चालीचेर सदां रागार जाता. आमी समर्थ मोडटा म्हूण आमच्यो चुकी दाखयता आनी आमच्या वडिलांची शिकवण आमी सांबाळ्ळी ना म्हूण आमचो गुन्यांव करता. तो आपूण देवाक वळखता म्हूण बळाय दाखयता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हणटा. आमची चिंतनां तो कोसाक लायता, ताका पळोवंक पर्यान आमच्यान सोंसूंक जायना. ताच्या जिविताची चाल
हेरां मनशां सारकी न्हय. दुसरीं मनशां चलता ते वाटेर आपूण चलना. खोट्या पयशां सारकी तो आमकां करून उडयता. चिखलान आपूण मेलो जायत म्हूण आमचे लागीं ताका कांयच नाका. बरीं मनशां शेवटाक बागी जातलीं म्हूण तो सांगता. आनी देवाक आपलो बापूय म्हणून बळाय दाखयता. तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताचो कसलो शेवट जाता तोच चोत्रायेन पळोवचें. जोर तर बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चोपक्यांतलो ताका निवारतलो. वखमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दयाळ तो आमकां कळून येतलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्या. लोजेच्या मरणाचें फर्मोण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. असली ताची कल्पना पूण सगळीं वांकडी. तांच्या निश्टपणान तांकां कुड्डी केल्यान. देवाचे गूट तीं वळखनात. भक्तिवंत जिविताक इनाम मेळटलो म्हूण तांकां कसलोच भरवंसो ना. नितळ निर्मळ काळजाच्या मनशाक इनाम आसा म्हूण तांकां बावार्थ ना. देवाचें उतर हें जबाब. जांचें काळीज दुखवलां कंठवलां तांचें सवें सर्वेस्पर आसा. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक फाट वळटा. प्रितुमेवेलो तांचो उगडास नाच करता. बरीं मनशां उलो मारता. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जबाब. जांचें काळीज दुखवलां कंठवलां तांचें सवें सर्वेस्पर आसा. जांचें काळीज दुखवलां कंठवलां तांचें सवें सर्वेस्पर आसा. जांचें मन कळवळटा वळवळटा तांचें सर्वेस्पर हात वोडटा. बऱ्या मनशांक अपराधे कोश्ट बरी ओर्चिता पूण त्या सगल्यांतलो सर्वेस्पर तांकां निवारता. जबाब. जांचें काळीज दुखवलां कंठवलां तांचें सवें सर्वेस्पर आसा. सगलीं तांचीं हाड्डां तो राखता. एक पर्यान तो मोडूंक दिवचो ना. आपल्या सेवकाच्या आत्म्यांक सर्वेस्पर तारण दिता. ताच्या गोपांत आसरो दवरतल्यांक तो कधीच कास लावचो ना. जबाब. जांचें काळीज दुखवलां कंठवलां तांचें सवें सर्वेस्पर आसा. उद्गार. पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. जुवांवा पोरबोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू गालिलियांत भोवूंक लागलो. जुदेयांत भोंवची ताका कशी नासली, कित्याक जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. जुदेवाची थंबूची परब लागीं पावलोली. ताची भाव भयण परबेक वेतूच जेजू आपुणूय गेलो. उक्तेपणी न्हय पूण कोणाक कळनासतना. जेरुजाल्यांत कांय जाणांनी म्हळें, जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय,
आनी हो पळय तो सत्तेन उलयता आनी ते ताका कांयच म्हणनात. हो खरेपणी अभिशिक्त म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयला काय? तरी हो खंयचो तो आमी जाणो. पूण अभिशिक्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजून व्हडल्यान म्हळें, तुमी म्हाका वळखतात हय, आनी हांव खंयचो आयलां तें तुमी जाणोत. पूण हांव म्हजेच वस्तूंगी येवंक ना. म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनी म्हाका तुमी वळखनात. हांव ताचे तावन आयलां आनी ताणें म्हाका पाठयला देखून हांव ताका वळखतां. ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ आजून पावूंक नासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बाबा भयणीनो, जेजूक वळखूंक जायते जाण सोदताले, तांकां वळख मेळनासली. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता कांय जाणां आमी जेजूक वळखता अशें म्हणटा. जेन्ना जेजू जल्मलो तेन्ना हेरोद पातशायक प्रश्न पडलेलो, हो कोण गाय? जेन्ना जेजून वारें दर्याक थांबयलो तेन्ना ते बोटीन आसलेल्या शिसांक प्रश्न पडलेलो, हो वारें आनी वादळ थांबयता हो कोण गाय? जेजूक धरून पिलाता मुखार हाडलो तेन्ना ताका प्रश्न केलो पिलातान, तूं कोण? आनी भाशेन जेजूक वळखूंक जायते जाणांनी प्रयत्न केलो. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता कांय जाणां म्हणटा आमी ताका वळखता. वळख जायते भाशेची आसता. जेन्ना आमी म्हणटा आमच्या प्रायम मिनिस्टराक आमी वळखता, हिवूय वळख. आनी जेन्ना आमी म्हणटा आमच्या आवय बापायक आमी वळखता, हिवूय वळख. पूण दोनूय वळखी मदें अंतर आसा. जेन्ना आमी म्हणटा आमच्या प्रायम मिनिस्टराक आमी वळखता, घडये ताचे बाबतींत आमी वाचलां जायत, तो टिवीचेर उलयतना आमी आयकलां जायत, वो टिवीर ताका आमी पळयलां जायत, वो कोणें आमकां ताचे बाबतींत सांगलां जायत. इतलीच आमची वळख ताची. पूण आमी म्हणटा आमी ताका वळखता. पूण जेन्ना हांव म्हज्या आवयच्या बापायच्या बाबतींत म्हणटा हांव तांकां वळखता, ही वळख म्हज्या प्रायम मिनिस्टराची आहा ताच्याहून सुबेज वळख. कित्याक म्हज्या आवय बापायक हांव वळखता, कित्याक हांव तांचे बरोबर वो ताणें म्हाका वाडयला. ताणें तांचो समज हांव वळखता. जेन्ना ते कितें सांगता तेन्ना तांचें मन हांव वळखून घेता. ही वळख म्हजी भितरली. ही वळख अनुभवाची. पयली वळख अनुभवाची न जायत, पूण दुसरी वळख अनुभवाची. जेन्ना आयज जेरुजल्याक कांय जाणां म्हणटा आमी ताका वळखता, तो खंयचो तो आमी जाणा, तरी आसतना ही वळख भायली, भितरली वळख तांकां नासली. आयज जेजू आमकां उगडास करून म्हणटा, ही भितरली वळख म्हजी घेयात. आनी ही भितरली वळख जेजूची आमी घेतले जाल्यार पवित्र पुस्तक वाचून ताचेर नियाळ करून तें समजून घेवंक गरज. जेजू कोणा लागीं उलयलो, आयज कोणा लागीं तो उलयता. जेजूच्या उतरांचो अर्थ म्हज्या जिविताक कितें, तो म्हाका कोण असो. अशें जातूच ही वळख जेजूची म्हजी खरायेन भितरली वळख जातली आनी न्हयच फकत भायली वळख. जायत पवित्र पुस्तक वाचून, जायत सांगातान हें पवित्र पुस्तक आमी वांटून शॅर करून, जायत घडये आमच्या खासगी फामिलीच्या वांगडा ह्या दिसांनी मागणें बरोबर करून ही जेजूची वळख आमी वाडोवंक गरज. तोच जेजू आमकां पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन
ही ओळख घेवंक आदार कर. म्हज्या बापा बडिनो मोशान तुमचें बलिदान सर पुरविदा देवा बापाक मानता तोचलें जावं म्हूण मागात. प्रार्थुया. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळे पवित्रतायेची तूं जोर ह्या योजनाचे पदवेन आमकां पातकांतले सुटय आनी नितोळ निर्मळ काळजान तुजेशी येवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशीन देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोळबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. पूण स्वर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. पूण स्वर्गी तुका जय जय. बापा क्रोसू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास, नवे आनी सासणेक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गोठ परगटुया. तुज्या कुरसा आनी पुनोशवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया
संवसाराच्या सरवंडरा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमी चेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुरोजीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये संगाती भगियन धर्म दुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायच आमकां आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी बोरवशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमुठी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरार म्हाका भलायकी मेळटली. Cristaci cur. Amen. Cristaci cur. Cristaci cur. Amen. Cristaci cur. Amen. Cristaci cur. Cristaci cur. Amen.
जेजू सोवे ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां बोगसोलीं हें देवाचे भरपूर कृपे वरवीं घडलें. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या ओमळीक कुडी रोगताच्या बलिदानांत मरणांतलें उतरून आमी जिविताक पावता आनी जेजू सारकें दिसान दीस अदीक पवित्र जायत वेता. ताच्या बळान आमच्यो आदल्यो पातकी चाली सोडून आमकां मेळ्ळोलें नवें जिवीत जतनायेन सांबाळूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बाबा भयणीनो, आयज घडटा ते भाशेन आमच्या गरब्यांनी आमी पवित्र कुर्साची वाट करूंक वावरुया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोरकार. वोत्या देवाक वकार होया, मोगाळ बापा दिनवास होया, पातकी भुरग्याक सोडून काडूनी जेजू सोवे जिवीक हेळी. जिव्या देवाक वाकांता सगळ्या काळजां दिन वाजता. जिव्या देवाक वाकांता सगळ्या काळजां